in the name of the law itself, right to protection of freedom of religion act. India अंत कोणी जाऊन दी कंचे धर्माक जाऊन दी ताजेत खुशेन ताने मतांतर जाऊंक जाता या विषयान there is no question at all. देखून हे कानूनान कालें करतात एल्युरमेंट म्हणून एक वर्ड यूज केला. इंड्युसमेंट एल्युरमेंट म्हळ्यार आमी खंयचे कारणा वरवीं आमी जावं आसां मतांतर आमकां रियली जावंक नाका बट खंयचे कारणा वरवीं कारण म्हणून कळलें कोणी म्हणे काल म्हणे गिफ्ट दिला कोणी म्हणे गव्हर्मेंट जॉब दिला कोणी म्हणे काल म्हणे तांदूळ दिला और कोणी म्हणे एक इस्कॉलान सीट दिला और ताका बरें एज्युकेशन दिला और ताका काम दिला और ताका हेल्थ दिला और ताका काही म्हणे तूं आतां या रिलिजनाक आयलो जाल्यार तूं सर्गाक पावताय ओके और चर्चान दोगांनी काजार जायचे जाल्यार तांकां एक सांगतात तुमी एक अफिडेविट दिजे और तुमी कुमसार जायचे और तुमकां तुमी तुमचें धर्म परिवर्तन करीजे म्हणून सांगून. ओके सो तें जालें जाल्यार ह्या कानुना प्रकार तें इज एन ऑफेन्स. भारत धर्माक समजले कंट्री इंत न्ही ताका ताका भारताक एक धर्म ना भारतांत हिंदू आयिल्ले चड आल्यात हिंदू राष्ट्र म्हणून सांगून थोडे सांगतात केल्ल्याक मात नाही. आता एक गडे अशें जालें म्हणून सांगून हे पुरो आल्ले पुरे गडे पाचार मारूंक पुरो येवन गलाटो करूंक पुरो. इट कॅन क्रिएट अ लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम एवरीवेअर. आता लास्ट टाइम तुमी पळोवन आसा पुरो एकच दिसा कितले चर्चांक पाचार पडले. वय वय समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आजच्या दिसा एक बहु महत्वाचो विषय तुमच्या मुखार आमी दवरता. गेले ते वर्सा आकांताक आनी मस्तू चर्चेक आयिल्लो विशय आसा मतांतर निषेध कायदे. ह्या विशयांत आमकां जायते आयकूंक मेळ्ळे. आतां मागीर हे कानून पास जाता गी ना गी म्हणले चिंतप मोतीत आसलें. अकरेक हे कानून पास जावन आयलें. आमचे पैकी जायत्या लोकांक हे कानून कितें आट आपता म्हणले हांव चिंता कळीत ना. थोड्या जाणांक कांय कळीत आसात पूण ह्या कानुनाची गंभीरता आनी कितें सकट आट आपता म्हणून जाणा जावचें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार आमी एका वेवस्थेंत रावता आसतना ह्या वेवस्थेंतली कानून आनी ताज्या मागीर इतर संगती त्या आमच्या दिसपट्ट्या जिणेक लागू जातात. आज आमी ह्या विशयांत संवाद चलयता. ह्या संवादांत भाग घेवच्या खातीर आमचे संगी वकील श्री प्रवीण पिंटो आमच्या संगी हजर आसात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ताका हांव स्वागत म्हणटा. वेलकम. थँक्यू. प्रवीणाची मोठ्यान वळख करून दिवची तर तुमकां सगळ्यांकी शिरताडी विलियम पिंटो हे नांव परिचित. एका इंग्लीश पत्राळे एका पत्रान अशें सांगिल्लें आसा शिरताडी विलियम पिंटो म्हणून सांगल्यार एका संस्थेक समान म्हणून. म्हळ्यार लँड रिफॉर्म ऍक्ट भूसुदारणा कायदे ह्या विशयांत आमच्या ह्या करावळी प्रदेशान ताणें केल्लो वावर तितलो एका संस्थेन करियर जाल्लो तितलो वावर म्हणून त्या पत्रान ताजे विशयान सांगिल्लें. निरंतर फिरगजांनी इस्कालांनी आनी तशेंच हळ्ळ्यांनी वचून ताणें जागृती हाडली आनी ह्या वरवीं मस्तू मनशांक ह्या वरवीं तांकां एक तांचो म्हणलो जागो आसा करूंक साध्य जालें. आनी तशेंच प्रवीणाची मम्मी श्रीमती रोजी पिंटो ती अनडिवायडेड म्हणून सांगल्यार आमची DSC वांटे जावचे पयले मंगळूर DSCच्या गौळीक परिशदेची कार्यदर्शी जावन आसली. आनी असल्या कुटुंबांत नवर्दी कुटुंबांत जल्मलो श्री प्रवीण पिंटो वकालत शिकून फाटल्या 18 वर्सां हांव मंगळुरांत डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत तो वावर करीत आसा.
हांवें हो विशय उलोवंक ताज्या लागीं विचारले वेळार कुशेन ओपोवन हांगासर तो आसा आनी ता देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान स्वागत करूं म्हणटा आसतना देव बरें करूं म्हणटा. प्रवीण, पयल्यान पयलें हांवें विचारचें सवाल म्हळ्यार आमच्या देशाचें संविधान मस्त बरें सेक्युलर संविधान अशें म्हणटात. जाल्यार ह्या बऱ्या संविधानांत आमकां आमचो धर्म पाळचें स्वातंत्र्य आसा म्हणून हे सांगतात. आमकां लायक मनशांक म्हळ्यार जाल्यार संगतींत आमी सकाळी ले पर्सन्स लायक मनीस. आतां एक कानुनाच्या दृश्ट्यान सांगचें जाल्यार आमचें संविधान आमचो धर्म पाळूंक कितें सकड हक्कां दिता, कितें सकड आमकां स्वातंत्र्य आसा हातूंत. आतां आमचें संविधान देशे म्हळ्यार वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून सांगतात आमच्या इंडियाच्या संविधानाक. काल एक तें बेस्ट म्हणून सांगल्यार सादारण संविधान करच्या टायमार सादारण वर्ल्डांत अशें पुरो बेस्ट आसलें कॉन्स्टिट्यूशनांत बेस्ट आसलें पॉयंट्सान ऍड करून आमचें संविधान करलें. तातूंत तो एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट इज रायट टू रिलीजन आनी सेक्युलरिजम म्हणून. आतां सेक्युलरिजम म्हणून सांगल्यार आमी पात्रांत आनी वाचता ताका दुसरे ताका जाप दितात. सेक्युलरिजम म्हळ्यार आमच्या भारताक खंयचेय धर्म ना. म्हळ्यार इंडिया म्हणून सांगल्यार आतांचे राजकीय वरवीं एक दुसऱ्यांत आमी नांव दिलां, बट आमच्या भारताक खंयचेय आसलें धर्म ना. म्हळ्यार भारत म्हळ्यार खंयचेय समर्थीक सर्वल्लें न्ही. आतां तुमी दुसऱ्या कंट्रीक पळयल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी पाकिस्तान पळयलें, तुमी साऊदी अरेबिया पळयलें, एक धर्माक संबंध जाल्लें तें कंट्री. बट भारत धर्माक संबंध जाल्लें कंट्री न्ही. ताका भारताक एक धर्म ना. भारतांत हिंदू आयिल्ले चड आसल्यात हिंदू राष्ट्र म्हणून सांगून थोडे सांगतात. बट संविधाना प्रकार खंयचेय धर्माचे कंट्री आमचे भारत न्ही. ते फर्स्ट पॉयंट. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट इज रायट टू रिलीजन. रायट टू रिलीजन म्हणून सांगल्यार आतां ते आर्टिकल 25 म्हणून आसा. आर्टिकल 25 तीन मेन एक फंडामेंटल रायट दिला. ते म्हणटा रायट टू प्रीच, रायट टू प्रॅक्टीस, रायट टू प्रोपगेट. रायट टू प्रीच म्हणून सांगल्यार आमच्या धर्मा विशयांत आमकां अनेकल्याक सांगचे आमकां अधिकार आसा आनी आमकां ते आमचे रायट. तो त्या मनशान आयकलें जाल्यार हांवें म्हाका तुवें सांगचें नाका सायबा म्हणून सांगूंक ताकाय हक्क आसा. आनी कोण म्हणून आयकूंक रेडी आसा जाल्यार ताकाय आयकोवचे रायट आसा. ते रायट टू प्रीच. रायट टू प्रॅक्टीस. रायट टू प्रॅक्टीस म्हणून सांगल्यार आमकां आमचे धर्मा प्रकार आमकां आतां म्हणटात आयतासून भगवंतपणी सांबाळ म्हणून सांगून तशें आमकां चर्चाक वचोंक रायट आसा. कोणेय आमकां चर्चाक वचनाका म्हणून आडावचें बरी ना. काही म्हणजे तशें आडायलें जाल्यार आमकां कानुनांत आमकां रक्षण मेळटा. तो रायट टू प्रॅक्टीस ऑर आमचे खंयचे आमचे रिवाज आसा ते करचे. रायट टू प्रोपगेट. रायट टू प्रोपगेट म्हळ्यार धर्म प्रसार करचे हक्क. धर्म प्रसार करचे हक्क म्हळ्यार आमी आमच्या धर्मा विशयांत आमी मस्तू जाणांक आमकां सांगून येवयेत. आतां आमी कांय करीत आतां आमचे हे चॅनल जावन दी डिवायन वर्ल्ड. सो हातूंत आमचे धर्मा विशयांत आमकां धर्मा विशयांत सांगचें, मीस दाखोवचें, मीस कोणेय पळयत. सो तशें रिस्ट्रिक्शन करूंक जायना. सो रायट टू प्रीच, प्रॅक्टीस, प्रोपगेट हे संविधान आमकां एक हक्क दिता. बट दोना मध्ये कशें एक व्यत्यास करचो म्हळ्यार प्रीच आनी प्रोपगेट आसा पळय हे दोन संगती एकच गी विंगड विंगड. ना रायट टू प्रीच म्हणून सांगल्यार आमी एकल्यान एक्सप्लेन करचें. प्रोपगेशन म्हणून सांगल्यार यू कॅन यूज ए मिडिया. यू कॅन आतां आमचेंत म्हणलें आतां आमी काल करयत म्हणून सांगलें आमच्या कडेन आतां आमी फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म करयत. फिल्म करून आमच्या जेजू विशयांत आमी त्या फिल्मांत आमी पयलें मोस्टली ह्या संस्थेनंत पयलें जेजू विशयान फिल्मां केल्यांत. सो ऑर जेजू विशयान नाटकां करची ऑर खंयचे रितीनी आमकां जेजू विशयांत लोकांक कळ्ळें जाल्यार आमी कळोवचे तरली आमी कळ्ळें आमी साधनां आमी यूज करूंक जाता. दिस इज प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. ऑर फॉर एग्जाम्पल आमी कालें करयत आमी एक व्हडले सांबळ्यान करयत तांकां जाणांक आपयत. ओके. सो अलें पुरा करयत.
बट आमचं एक रिस्ट्रिक्शन खालें आसा म्हण सांगल्यार आमी कोणाकी वत्ताय करूंक ना म्हणटा कानून. ओके. वत्ताय आमी कोणाकी करूंक जायना. आता खंयच्या विशयान ती कोणाकी वत्ताय करूंक कानून परवानगी दिना. आता फॉर एक्झाम्पल आता हांव आतां एकल्याक एक विशय सांगचे म्हणून चिंता, त्या मनशाक ते विशय आयकूंक जायला मात्र हांवें ताका सांगूंक जाता. सोडल्यार हांवें ताका बसोन वत्ताय करचे बरें जायना आनी कोणी तशें आयकूंक आयकना. सो मागीर अंतून जाता सांगिल्लें तें प्रीच प्रोपगेट. आतां अंतू एक धार्मीक पुरुशां काडचो मार्गाचेर रस्त्यार ओपन रस्त्याचेर हाका कांय हरकत आगी या स्वतंत्रपणी एक पुरुशां काडी येता धर्माचो पुरुशां. धर्माचो पुरुशां म्हळ्यार काडी येता म्हणून सांगल्यार आमी वी हॅव टू ऑब्टेन लायसन्सस आनी अथॉरिटीचे कडेन परमिशन काडून करूंक जाता. सो दॅट पुरुशांक करचे काल धर्माचो पुरुश खंयच्या रितीचे पुरुशांक काडूंक जाता. आतां ताका धर्माचो ऑर संघटनाचो करची गरज ना. आतां 4 जाणांक तांकां कळलें की तांकां एक उपास जाता तांणी 4 जाणांनी पुरुशांक काडून व्हरयत. बट तांणी कालें करीचे तेजे लोकल एडमिनिस्ट्रेटरान परमिशन विचारचे आमी ह्या टायमार ह्या गाडे आमी काण घेता अशें करूंक जाता. आनी त्या लोकल नेशनाकी तांकां तुमी ते थोडे कंडिशन तांकां घालयेत. तुमी उपाद करूंक नजो, तुमी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम क्रिएट करूंक नजो, तशें बरें तांकां सांगूंक जाता. बट तांकां तशें कांय कंडिशनां तांणी पाळलें जाल्यार तांकां स्टॉप करचे अधिकार तांकां ना. आता कोणी अशें पुरुशांक काडटाना म्हणटा कोणी एकलो कलें कारण दिता पुरुशां आयिल्ले वरवीं आनी कोणाक हरकत जाता देखून रावयचें म्हणटा जाल्यार संदर्भाचेर अधिकाऱ्यांनी रावयता की करून सोडी येता. No, it will all depend on that particular official. ताका खंयचेच कालें करूंक जाय जे ताजे वयर आसता आनी ताणें केन्ना चूक केलें जाल्यार आमी ताजे वयर कंप्लेंट दिवंक जाता. तशें वय. सो आतां ताणें आतां एक आमकां एक परवानगी दिली म्हणून चिंत्या सडन तो येता परवानगी रावयता. सो ही इज अ गव्हर्मेंट ऑफिशियल. ही इज तो ते पळोवन आसा सो ताका रोवंक जाता. आतां तें ताजें पावर म्हळ्यार ही इज बीन गिवन द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देर. सो हीज पावर इज ही कॅन गिव परमिशन, ही कॅन विथड्रॉ परमिशन ऑल्सो एट द लास्ट मोमेंट. अँड आवर पीपल विल हॅव टू एग्री फॉर इट. आमकां थंय ताजे लढाई करची न्ही. आमी मागीर ताज्या विशयान ताणें केल्लें सामान म्हणून सांगून कोर्टीन जावं की ताज्या हायर ऑफिशियला कडेन आमी ताज्या विशयान आमी पळोवन काण घेवचे. हे आतां म्हणलें पळय काय म्हळ्यार प्रॅक्टीस करी येता म्हणून आमचो धर्म आमी पाळी येता आनी मागीर आमच्या आचरणां प्रमाण करी येता म्हणून थोडे फावटी आमकां असले संगती न्यूसांत आयकूंक मेळटात पळोवंक मेळटात खंय कडेन एक घरांत गी आनी खंयच्या कडेन मागणें चलता सडन येवन कोण गी तांकां कालां काडटा दोस्तात आनी तांकां व्हरून धरून पुलिसां कडेन आनी परत दितात. तो वळो हें काम न्ही जा की कोणें येवन तशें आंगार पडून म्हणलें बरी करी येता की पुलिसांनी येवन करीचें आनी तो कालें जाता म्हळ्यार व्हरून दितात तांकां. पूण हें कोण व्हरून मनीस येवन तांचेर हल्लो करतात व्हरून दितात पळय तांकां कांय जायना. पूण कोण मागणी करनासतात पळय तांचेर मात्र केजी आनी पडून आसतात. काल्याक म्हणून सांगल्यार देर इज ए लोक म्हणटा आनी देर इज ऑल्सो देर इज ए परसेप्शन दॅट दिस गव्हर्मेंट इज एंटी मायनॉरिटी म्हणलें एक परसेप्शन आसा. सो कालें जालां म्हळ्यार अर्ले चिंतपाचे मनीस तांकां जाय जाल्यार बरी करना. म्हळ्यार आतां नोबडी कॅन टेक लॉ इन टू देअर हँड्स हें आमचें कानून. कोणाय आतां कळलें एक चूक जावन आसा म्हणून चिंतया आमी कानून आमच्या हातार काडूंक जायना. आमी कालें करीचे पुलिसांक ऑर एडमिनिस्ट्रेशना कडेन तिलसीचे तांणी एक्शन काण घेवचे. आतां वचून रेड घालूंक जावचे खाली पुलिसांक मात्र आनी पुलिसांक ताजे वयली तांकां एक हें आसता तांकां कंप्लेंट येवचे आसा ऑर तांकां इन्फॉर्मेशन येवचे आनी तें क्लियरली इट शूड हॅव बीन अनलॉफूल तशें जाल्यार मात तांकां करूंक जाता. सोडल्यार कोणें येवन हे गुंडा संस्कृती इंडियाची न्ही आमचे संविधानी ताका ते संस्कृतीक परवानगी दिना. बट हें जावन आसा आनी ताका आमी काणी करचे म्हळ्यार ताका आमच्या तल्यांनी ताका वी हॅव टू फायट इट आउट. तशें केल्ल्यांक आमी तांच्या वयर कंप्लेंट केल्लीचे आमी तांकां तांणी तशें केलें म्हणून सांगिचे. तशें करून मस्त जाणांक जेल जाल्लें आसा
तशें जाल्लें आसा बट आमी काय करता आमी त्या दीस एक दीस उरून जाता ताच्या परत आमी नेक्स्ट डे आमी जाल्लें आमी फॉरगिव एंड फॉरगेट म्हणून सांगून आमी सोडून येता थंड पडटात. सो दिस इज द पॉयंट. Okay. आनी म्हाका एक पुटी कडेन एक क्वेश्चन विचारलें हांव म्हळ्यार हांव एक क्रिस्तांव जाल्यार आय वॉन्ट टू गिव ए स्मॉल पर्स्पेक्टीव. आतां काले म्हणटात म्हळ्यार जेजून आमकां सांगलें यू फॉरगिव पीपल. तुवें एक म्हळ्यार गाल मारलें जाल्यार आनी एक गाल तुवें दिजे म्हणून सांगलें म्हणून म्हजे प्रकार दिस इज नॉट ए व्हेरी रायट इंटरप्रिटेशन ऑफ द बायबल. काल एक म्हणून सांगल्यार आमी एक आतां आमी प्राचीत काल सो ह्या कालार आमी पळयलें जाल्यार आमी कालें वाचता बायबलार जेजूक पिलाता मुखार हाडलें. जेजुवेर एक अपराध मांडलो. कालें अपराध म्हणून सांगल्यार तुका राय म्हणून सांगताय म्हणून एक अपराध मांडलो. सो आतां तें कानून आसा सो ते अपराध मानलो सो ताका जेजून एक्सप्लेनेशन दिलें. हांवें सांगलें म्हजें किंगडम ये न्ही म्हजें राज सर्गराजाचें म्हजें हें किंगडम न्ही म्हणून सांगून जेजून एक्सप्लेनेशन दिलें. त्या दळे एकलो सोल्जर आहलो तो कालें करता तो जेजूक एक हांगा केप्याक मारता तेन्ना जेजू कालें म्हणटा ताका आनी केप्पे दिलें गे जेजून जेजू कालें म्हणटा तुवें म्हाका कित्याक मारलें हांवें कितें चूक धरला हें जेजून सांगता. सो तें कालें म्हणटा म्हणून सांगल्यार कोणेय म्हणी तुमकां बेश्टे तरी कांय कारण नाशें मारलें जाल्यार तुमी ताका विचारीचें हें बायबल आमकां शिकयता. सो हें कालें म्हळ्यार सो बायबल आनी तें जेजून विचारलें कोणा मुखार पिलाता मुखार पिलात तेंचो एक जज आनी तो तेंचो अधिकारी. सो पिलाता मुखार जज क्वेश्चन्स द सोल्जर. सो हें दाखयता कालें म्हळ्यार कोणेय म्हणी आमचे वयर अन्याय केलो जाल्यार आमी तें रिएक्ट करीचे हें बायबल शिकोवन दिता म्हणून दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू से. सो कोणेय म्हणी आमकां वयर अन्याय केलो जाल्यार आमी तें अन्याय प्रतिभटन करचें गरज आसा हें बायबल आमकां शिकयता. ओके आतां या आयच्या विशयाशी देऊंचे जाल्यार गेले ते वर्सा आमच्या राज्यांत मतांतर निषेध कायदे म्हणून एक कानून हाडलें जारयेक. आमच्या देशांत हेर थोड्या राज्यांनी आशिल्ले आनी हांगासरी ह्या विशयांत आयकूंक मेळ्ळें कानून येता आनी ताज्या उपरांत तांकां बहुमतां नातुलो देखून इल्लें फाटीं घालें येता येना अशें म्हणून अकरेक हें जारी कर सोडलें हें कानून. आतां हें कानून हाडिल्लें पयल्या रितीर पयल्या सुवातेर आमचें संविधान आमकां स्वातंत्र्य दिता आमचो धर्म पाळूंक आनी तशेंच आमी उलोवंक ह्या विशयांत आनी तशें बरा प्रसार करूंक आनी बरा अशें जाल्यार ह्या एका फाटतळाचेर बॅकग्रावंडाचेर आमचें संविधानाच्या हें कानून हाडिल्लें सारकें गी म्हूण एक सवाल. दुसरें हाकाच संबंद जावन ह्या मतांतर निशेध कायद्यांत एक ल्हान कर्ण मोठ्या रितीर सामारीकर सांगचें जाल्यार आनी तूं कितें आटापून आसा गी म्हूण. आतां आमी आतां हांकां सांगचें मतांतर निशेध कानून म्हणून सांगून कानून करचें आनी कशें बरयलां म्हणून सांगल्यार रायट टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट म्हणून दिला. आमचो धर्म रक्षण करचो कानून म्हणून दिला सोडल्यार मतांतर निषेध कानून म्हणून दिवना म्हणून ताचो उद्देश काय म्हणून सांगल्यार तांकां तांचो धर्म रक्षण करूंक जाय हांगा सोडल्यार तांकां मतांतर निषेधाचो पॉयंट न्ही. सो तांणी व्हेरी व्हेरी क्लियरली दे हॅव टोल्ड in the name of the law itself right to protection of freedom of religion act. So really protection of freedom of religion act freedom of religion म्हणून सांगल्यार आमकां आमचो धर्म चूज करूंक आमकां रायट आसा जाल्लें. सो तो रायट काडचे रितीर ह्यो कानून केला. सो वॉट एवर बी इट हें काले कानून केला म्हणून सांगून आमचें हांव चड एक्सप्लेनेशन दिवंक वचना. कालेक म्हळ्यार द पब्लीक परसेप्शन लोकांकय गोत्ता कालेक म्हळ्यार खंयचेय मायनॉरिटी जावन दी इंडियांत काली आमी हांगा क्रिस्तांव आनी हिंदू मात न्ही पुरो मायनॉरिटीज आर अंडर अटॅक. एवरी मायनॉरिटी इन इंडिया इन दर पर्टिक्युलर आतां सिक्का वयरी अटॅक जावन आसा मागीर ताजे उपरांत आमी क्रिस्तांव आनी मुस्लिमा वयरी अटॅक जावनूच आसा. सो पुरो मायनॉरिटीजा वयरी अटॅक जावन आसा बुद्धिजमा वयरी अटॅक जावन आसा. सो हें पुरो जावन आसा. सो ये स्पेसिफिकली टू टार्गेट सर्टन मायनॉरिटीज हें कानून केलां आनी हें कानून कालें म्हणून सांगल्यार हें कानूनाक एक बॅकग्रावंड आसा. आतां फस्ट हें कानून
अर्ले स्टार्ट जाल्ले 1967 अंत 1968 अंत मध्य प्रदेशांत एक गव्हर्मेंट आल्ले एक काँग्रेसाचे गव्हर्मेंट आल्ले ते गव्हर्मेंट पडले एक नवे गव्हर्मेंट आयले ते गव्हर्मेंटान लोकांक उपजायचे न्ही तांणी बारीक व्हडलें काम केलां म्हणून जायचे ताजे खातीर हे कानून तांणी हाडले ते कानूनाचें नांव मध्य प्रदेश स्वतंत्र अधिनियम ऍक्ट म्हणून सांगून एक कानून हाडलें तांणी त्या कानूनान कालें केलें म्हणून सांगल्यार सेम ते कानून आनी आमच्या कर्नाटकांत हाडलें कानून सेम एक्झॅक्टली द सेम त्या कानूनान कालें जालें म्हणून सांगल्यार आमचो एक फादर स्टॅनिस्लॉस म्हणलो ताजे वयर एक आरोप आयलो ताणें कन्वर्शन केलां म्हणून सांगून सो ताका प्रोसिक्युशन तांणी करूंक स्टार्ट केलें सो फादर स्टॅनिस्लॉसान कालें केलें म्हणल्यार ते कानूनूच सामान्य दॅट तें कानून आमचे संविधानाचे विरोध जाता म्हणून सांगून ताणें मध्य प्रदेश हायकोर्टांत एक रिट फायल केलें मध्य प्रदेश हायकोर्ट म्हणालें तुजें रिट सामान्य तें कानून सामा आसा म्हणून सांगून ऑर्डर केलें हें सेम ताजे वयर एपील फादर स्टॅनिस्लॉसान सुप्रीम कोर्टान केलें सुप्रीम कोर्टान पुरो प्रोविजन ऑफ लॉ पळोवन सुप्रीम कोर्ट कालें म्हणालें म्हळ्यार करेक्ट रायट टू प्रीच प्रॅक्टीस प्रोपोगेट आसा बट रायट टू कन्वर्ट ना केही जाल्यार हे रायट टू प्रीच प्रॅक्टीस प्रोपोगेटांत कन्वर्ट करून तुका हक्क आसा म्हणून ना म्हणून सांगून सुप्रीम कोर्टान एक तीर्प दिला हे तीर्प आतां मुशेरी जारी आसा हे तीर्प आनीक ओव्हरटर्न जावन ना सो अशें एक तीर्प आसा म्हणून सांगून गोत्तासून कर्नाटकांत तळेंत एक कानून रेडी करन आमच्या वयर आतां हे कानून हाडलां आतां हे कानून पडायचें जाल्यार ते मध्य प्रदेशाचें तें कानून 1977 तें सुप्रीम कोर्ट हातूंत AR म्हणून एक आमचो लिगल बूक आसा 1977 वर्साचो बुकांत तें कानूनाचें सगळें तें जजमेंट आसा तें जजमेंट रिवर्सल जायना जाल्यार हें कानून तशेंच उरता सो त्या सेम ते मध्य प्रदेशान केलें कानून केलां ते सेम कानून हांगा केलां तें कानून कालें म्हणटा म्हणून सांगल्यार आतां तें म्हळ्यार आतां कानूना प्रकार कोणूय खंयचेय रिलिजनाकी ताणें जावन मतांतर जावंक जाता देर इज नो डाऊट अबाउट दिस एट ऑल इंडियांत कोणूय जावं दी खंयचे धर्माक जावं दी ताजेच खुशेन ताणें मतांतर जावंक जाता ह्या विशयान देर इज नो क्वेश्चन एट ऑल देखून हे कानूनान कालें करतात एल्युरमेंट म्हणून एक वर्ड यूज केला इंड्युसमेंट एल्युरमेंट म्हळ्यार आमी खंयचे कारणा वरवीं आमी जावं नासाव मतांतर आमकां रियली जावंक नाका बट खंयचे एक कारणा वरवीं कारण म्हणून कळलें कोणे म्हणे काल म्हणे गिफ्ट दिला कोणे म्हणे गव्हर्मेंट जॉब दिला कोणे म्हणे काले म्हणे तांदूळ दिला और कोणे म्हणे एक इस्कॉलान सीट दिला और ताका बरें एज्युकेशन दिला और ताका काम दिला और ताका हेल्थ दिला और ताका काही म्हणे तूं आतां ह्या रिलिजनाक आयलो जाल्यार तूं सर्गाक पावताय और तूं हें केलें जाल्यार तूं तुका पुरो बरें जाता तुज्या फॅमिलीक पुरो बरें जाता असलें पुरो काही म्हणी आसा जाल्यार और काही म्हणी काजार जावंक आतां काल जाता म्हळ्यार आतां चर्चान दोगांनी काजार जायचे जाल्यार तांकां एक सांगतात तुमी एक अफिडेविट दिजे और तुमी कुमसार जायचे और तुमकां तुमी तुमचें धर्म परिवर्तन करचें म्हणून सांगून सो तें जालें जाल्यार ह्या कानूना प्रकार तें इज एन ऑफेन्स सो मिनिमम 3 to 5 years इम्प्रिजनमेंट आसा हाका सो ह्या कानूनान तशें आसा आनी मास कन्वर्शन जाली जाल्यार म्हळ्यार दोगांकिंत चड वट्टूक कन्वर्शन जाली जाल्यार ताका पनिशमेंट चड आसा आनी हें मेनली टार्गेट करचें क्रिस्तांवांक आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली टू प्रीस म्हळ्यार कालेक म्हणून सांगल्यार पाद्रेबांनी हें म्हळ्यार कन्वर्शन करचें जाल्यार पाद्रेबांनी हें इनिशिएट करचें पडटा सो हाजे खातीर करचें पडटा आनी तांणी कालें केलां म्हणून सांगलें ह्या कानूनांत आतां एका मनशाक कन्वर्शन जावंक जाय म्हणून चिंत्या ताणें कालें करचें म्हळ्यार
ताणे कन्वर्शन जावचे 1 महिन्या पहिले हां ताणे एक डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट और असिस्टंट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक एक एप्लिकेशन दिवंक आसा त्या एप्लिकेशनान ताणें काय सांगितलें ये मुजें नांव हां यो म्हजो आतांचो धर्म ओके ये मुजें कास्ट ये मुजें सब कास्ट हांव कालें काम करता हांव केही काम करता ताजें पुरो ताजें बायोडेटा दिवन ताणें एक इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट जजाक डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक दिवचें तें दिवन 1 म्हयनो उपरांत कांय ताका जाप येना जाल्यार ताणें कन्वर्शन जावंक जाता काही म्हणे ताणें यू नो काले म्हणे आनी ताणें करी कोण ताका कन्वर्शन करता म्हणून बरोवंक आसा ताका कोण आतां कोणा कडेन तो कन्वर्शन जावंक तो भंय सरता तेंय ताणें बरोवंक आसा आनी ताणें 1 म्हयन्यान कांय जाप येना जाल्यार ताणें कन्वर्शन जावंक जाता ओके कन्वर्शन जाल्ल्या 1 म्हयन्या भितर अनेक लेटर धाडिचे परते तातूंत ताणें परते ते सेम डिटेल्स दिजे आनी ह्या दिसा म्हाका कन्वर्शन जालां म्हणून सांगून ताणें परते दिजे प्लस कालें करीचे म्हणल्यार कोण ताका कन्वर्शन करता वय आतां कोण पाद्रेब जावन ताका कन्वर्शन करचो त्या पाद्रेबांनी एक अशेंत ताजे लागीं कोण आयलो ताजी जात काली कन्वर्शन जावचे पयलीं ताजी काली जात आहली ताजे उपरांत ताजी खंयची जात जाली ताजें कास्ट काडलें ताजें सब कास्ट काडलें हे पुरो डिटेल्स आनी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक दिजे ओके केही म्हणी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक जालें हातूंत कालेंगी फाऊल प्ले आसा तांचें कालें आतां कालें म्हळ्यार एल्युरमेंट आसा ऑर इंड्युसमेंट आसा म्हणून जालें जाल्यार द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट सीदा पुलिसांक तें हे हँड ओवर करून हांचे वयर लॉ प्रकार क्रमांक हाडूंक जाता सो हे कशें प्रॉब्लेम म्हळ्यार हे जायनाशें तुमी एप्लिकेशन दिनाशें कोणे म्हण एकलो कन्वर्शन जालें जाल्यार दॅट कन्वर्शन इज नल एंड वॉइड म्हळ्यार तें कन्वर्शन जावना तो पयलींच्या धर्मांतूच आसता सो हे कानून आसा आनी ह्या कानूनांत लास्टाक 2 फॉर्मां दिल्यांत ते फॉर्मार कशें आमी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक कशें बरोवन दिवचें तातूंत कालें रिक्वायरमेंट आसा जे अर्लें कानून आसा हे कालेक इम्पॉर्टंट सांगल्यार तुमी कालें केल्यारी तुमचे वयर केस घालूंक जाता तळलें कानून आनी बरोवन दवरलां कशें म्हणून सांगल्यार आतां आमी जेजू म्हजो सोडवणदार म्हणून सांगितलें आनी दुसरे खंयचेय देव म्हाका नांत म्हणून आमी एक ओपपाचें पडटा तें तशें आमी एक सांगलें जाल्यार दॅट बिकम्स हे काल वायलेटिव्ह ऑफ दिस सेक्शन सो तुमी कालें केलें जाल्यार इट बिकम्स वायलेटिव्ह ओके सो आतां एल्युरमेंट म्हळ्यार पळय आतां कोण एकलो अशें कुमोकीसार येता आनी आमकां कालें सांगलां म्हूण जाल्यार कुमोक करचें आमच्या धर्माचो एक कारण म्हूण जाल्यार एक विशेश गूण कोणी कुमोक करना आयल्यार म्हज्या ल्हान भाव भयणी कितें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें आनी ह्या प्रेरणान कालें करतात म्हळ्यार आमी कुमोक करता मस्तू जाणांक आतां एकलो कोण बुकेलो आयलो ताका कालें दिलें आनी कोणा एकल्याक इस्कालाक कुमोक केली या आनी एकल्याक कालें खंयच्या रितीर केलें थोड्या वर्सां उपरांत कोण एकलो मनीस तो या ती म्हणटा म्हाका ह्या मनशान असल्या मनशान इतल्या वर्सां आदीं म्हाका कुमोक केल्ली पूण म्हाका तो वळखूच नासलें पूण आतां कळटा काल्यां म्हणटा जाल्यार आनी म्हाका ही कुमोक केल्ली काल्यां म्हळ्यार म्हजो धर्म बदलूंक म्हणून सांगता त्या दाडा ती कुमोक केल्ली आसा पळय ऑफेन्स जाता की ताणें सांगल्या खातीर या तोंदरे कांय ना तशें न्ही आतां प्रॉब्लेम कालें जाता म्हणून सांगल्यार आतां पापाचो लोक आसा वय आसा तांकां कशेंय बेश्टो येत तांकां आज आमी सांगता काल्यां म्हळ्यार तुका एक तूं हे तोच जावन ताका रियली जावन ताका अर्थ जावन तो क्रिस्तांव पंगडाक जॉयन जावंक तोच येवंक पुरो मागीर फाल्यां ताका कोण बेश्ट येतात तुज्या फॅमिलीक हांव हें करता हांव पिटो करता तेन्ना तो सांगूंक पुरो ना तशें करनाका हांव पार्टी करता हांव ताजे वयर केस घालूंक रेडी आसा असलें एक प्रॉब्लेम जावंक आसा तो मनीस रियल जावंक पुरो बट त्या सिट्युएशनांत ही मे सकम टू द प्रेशर विच इज ऑन हिम सो आमी आतां फाल्यां आमी आतां कोण तांचोच तो मनीस एकलो येवन आमकां कालें म्हणे हेल्प करी जे म्हणून सांगून तोच येवन स्वता हांव कन्वर्शन जाता म्हणून सांगून ताका एकल्याक कोणा वयर अपराध मान दिजे जाल्यार ताणें सांगूंक पुरो ताणें म्हाका अशें पुरो दिलें म्हाका एक काम दिलें ताणें म्हाका ताणें इतले पयशे दिले
ते कुमा करता वय. मस्त जाणांक एज्युकेशन लोन स्कॉलरशिप ते परत दिता दिता वय ते दिल्ल्याक प्रूफ क्लियर असता बँक अकाउंटान तांकां अकाउंटाक घेता वय तेंच दाखयल्यार पुरो हा ताणें तशें केलें आनी तो कन्वर्टी जाता हा 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 सो दिस इज ए डेंजर विच इज देअर दिस डेंजर इज व्हेरी व्हेरी क्लियर आनी कोणी आता तांणी काल न्ही करचें म्हणून सांगल्यार आतां तांकां गोत्ता काल्या म्हणून सांगल्यार आतां आमचे इतले इन्स्टिट्यूशन आसात वय आमी आनी आमचे क्रिस्तांवांचे मेन काम म्हणटा आमी आनेकल्याक हेल्प हेल्प करचे करचे सो दिस कॅन बी मिसयुज्ड हा 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 ओके सो आमी आनी म्हज्या प्रकार आमी काल करचें बेटर म्हणून सांगल्यार तूं जेजूक पातये बट आमी आनी ह्या सिट्युएशनार आमी आनी कन्वर्शन करचें सिट्युएशन बिकम्स डिफिकल्ट So what we can do is that converting another person becomes a straightforward offense. आणि त्याची आम्ही करणे आमच्या वेळी केस पडली जाल्यार then it may be very very difficult for us to carry on our day to day problems. तशें जावन आतां एकलो दोगां मोगार पडटात वय आता ती मोगार पडली मनशां ती दोन डिफरंट रिलिजनाची जावंक पुरो वय तांच्या वयर खाली म्हणजे मनस्ताप आयलो म्हणून चिंत्या हा आनी ती काले कन्वर्शन जाली पाला ती सांगूंक पुरो आनी पुरोधनांनी सर्वान म्हाका केल्लो वय आनी ते पातळा बारलो मनीस तो बालिका बकला तो वय वय सो असलें सिट्युएशन येता हा सो आमच्या घरा भितर ते रिगोवन आमकां आमचें घर नाश करचे परिस्थिती ह्या कानुनांत आसा हा 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 सो इट इज अ व्हेरी व्हेरी यू नो ए डेंजरस सिट्युएशन आका आमच्या कडेन आसचे एकच ती एक वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इज तेच येवन मागणे करणे तांकां सोडिल्लें ओके आमी तांकां आपोवन तांकां बाप्तिस्म दिवचें काम म्हज्या प्रकार आमी केलें जाल्यार हा हा आनी हें काल एक इम्पॉर्टंट म्हणून जेजू स्वामी सांगता गिव वन टू सीझर वॉट इज सीझर्स वय गिव वन टू लॉर्ड वॉट इज लॉर्ड्स सो आमकां अर्ले कानून आसा आनी आवर पीपल शूड नॉट सफर म्हजे प्रकार आमकां आमचे काले जेजूचे संदेश लोकांक पावोवंक जाय जाल्यार आमी ते आमचे मिडियमांनी आमी पावया बिकॉज एट द एंड ऑफ इट मेसेज इज मोर इम्पॉर्टंट let us preach our message, let us you know give our message to the people. Okay. But ये conversion जालें जाल्यार we will be we may face prosecution. He's ready to willing and waiting to take up such a thing. And it is their case that the Christians are doing allurement. They will get आता येदर मिस्टर काही ना वय प्रूफ दाखोवच्या खातीर काले म्हणल्यार आमी फोर्सिबल करना म्हणून मागीर तांकां अले मेळटात वय 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 मागीर ताजे उपरांत तांणी एक 2-3 मेळ्ळे पण हाजे वयर स्ट्रिक्टर कानूनी हाडूंक पुरो वय 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 ते सांगूंक पुरो आतां आनी ते भितर घेवन वचो चर्चाक घेवन वचो दे पुट कंडिशन्स ऑन द चर्चस ऑल्सो सो आनी मुखार हाजे मुखार चड प्रॉब्लेम्स येवंक पुरो आनी चर्च मे हॅव टू फेस मोर प्रॉब्लेम्स दॅन वॉट दे हॅव नाव म्हणल्यार ते सुप्रीम कोर्ट तीर्प काले म्हणटा म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा आतां कन्वर्शन जाल्यार इट कॅन क्रिएट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम क्रिएट करचे अले उपद करचे मनशांनींत ओके तेच लॉ एंड ऑर्डर म्हणून करतात वय मागीर तेच गलावटा करतात तेच तसोच मारतात 4 जाणांक वय. मागीर ते Law and अशें order. आनी लॉ एंड ऑर्डर म्हणून सांगतात आता आमचे चिंतप या कन्वर्सना विशयांत आनी ताणें काले म्हणचे आसा तांतूं इल्लोसो व्यत्यास दिसता म्हाका आमी कशें तें तांकां आमचें चिंतप पावयता गे म्हणून म्हळ्यार आमी आतां जेजू विशयांत प्रगट करता प्रीच करता सांगता पूण नीज कन्वर्शन आसा पळय तें हांवें कोणाकय करूंक जायना कित्याक म्हूण सांगल्यार अंतस्करणाक संबंद जाल्लो विशय आतां म्हाका कोणेय बलात्कारान येवन ताणें बैल्या रितीन म्हाका कालें करी येता शिवाय म्हज्या अंतस्करणांत कोणें म्हाका बदलूंक जायना हांवें तें जायचें तशेंच हांवें आनी एकल्या कोणाकी बैल्या रुपान कालें करी येता शिवाय धार्मीक रीत करी येता तें पुरो करी येता पूण ताज्या अंतस्करणांत ताका खंयच्यार पातयेणी आसा त्याच धर्मांत ताका उरता शिवाय आनी एकल्यान ताका काही करूंक जायना बैली रीत मात्र बदली येता देखून मतांतरां करता म्हणच्या बदलाक मतांतरां जावंचे म्हणलें चिंतप आमचें जावन आसा म्हळ्यार हर एकलो व्यक्ती ताणें मतांतर जावचें आनी एकल्यान ताका करूंक साध्य ना म्हणून
पूण सादे रितीन आमकां काल आयकूंक मेळटा म्हळ्यार मतांतर करचें अशें म्हणून सो हें कशें आमी पुठे करप म्हळ्यार तांकां कशें समजोवप येता गे म्हणून ह्या विशयांत आमकां आतां काल आमी सांगलां हां. कळ्ळी म्हणी एक केस जाली जाल्यार आमच्या वेळेर आतां अशें जावन एकलो मतांतर जावन एक केस जाता कोर्टींत त्या दाळा this is our defense saying that we have not done anything he by himself he came and he started following the practice he requested us that we should do this and that is why we have on his request this has been done म्हणून आम्ही सांगितले but then tomorrow आता ह्यो मनीसच ना आम्ही ताणी म्हाका फोर्स केलें ताणी तुवें जायजें म्हणून सांगलें ना तूं यमकोंडा घेतय म्हणून सांगलें ताणें आमकां बेश्ट येयलें म्हणून ताणी सांगलें जाल्यार आमी कायलें जाप दिवचें आतां आमी कोणाक हेल्प करूंक बैसरलो मनीसच आमकां आमच्या फाटी सुरी काडून रावलो जाल्यार और ताणीन तेका मनशाक धाडन अशें नाटक करचें बरी करून ताणें केलें जाल्यार त्या डर आमी कायलें करचें हू इज गोइंग टू डिफेंड अस that becomes a very dangerous situation आणि not only that तांकां they will अशें तांणी करून तांणी डाटा कलेक्ट करून then they may start creating problem ते कितलें सांगता म्हणून सांगलां न्ही तें सेक्शन एक सांगता एक आतां एक इन्स्टिट्यूशनान तें केलें म्हणून आतां आमचे व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूशन आसात ते इन्स्टिट्यूशनाच्या हेडाक ताणें प्रोसिक्यूट करूंक जाता ओके आणि नॉर्मली द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट इज याजाकच असतं सो this problem is going to be there so this is a very serious situation आणि सी लास्टाक क्रिमिनल केसीन लास्टाक कायलें जाता म्हणून सांगूंक जायना तें प्रूव जायचें कोर्टीन प्रूव जायचें तशें जायचें बट द पॉयंट बीइंग दॅट दीस इज ए व्हेरी डेंजरस थिंग आणि कोणाकी काम करनातल्या बरी एक परिस्थिती येता आणि आमी कलेंग करतना न्ही आणि आमचे खंयचेंय काम करतना आमी 4 पटी आलोचन करचें चड जाता आणि इट इज आणि हाजे विशयांत मस्त जाणांक कळेचें पडटा आतां जाल्यार थोडे पुरो बायबल काडून भोंवतात तांकां चड झील आसा करेक्ट झील आसा जे पयलें जाल्यार जेजूचे एपोस्टल्स आनी पुरो गांवां गेले बट आतां आमी हें केलें जाल्यार अशें आसतना तांणी जाल्यार आमचे एपोस्टल्स पुरो जाले ते कश्टार पडले ते सेम कश्ट आमकां आतां येवची परिस्थिती जाला वी विल ऑल्सो बी विक्टिमाइज्ड सो तुमी आमी आमकांच आमी आलोचन करेचें वेर डू वी स्टँड सामान्य जावन कोर्टींत कोणी एक केस फायल केल्यार अशी आसता कारण म्हळ्यार एकलो आरोप घालता म्हाका ताणें अशें अशें केलां म्हणून आनी ते रुजू करीचे कोण सांगता म्हळ्यार म्हाका अन्याय केला म्हणून ताणें रुजू करीचे पूण हांवें आयकल्या प्रमाणे ह्या कानुना प्रमाणे काय म्हळ्यार कोणी एकलो म्हणटा आनी असल्यान ताका कन्वर्टर केला ह्या पाद्रबान ताका कन्वर्टर केला ह्या धार्मीक भयणीन ह्या भावान कन्वर्टर केला म्हणून हांवें तें करूं ना म्हणून हांवें तें प्रूव करचें सांगचें कोणें सांगता रुजू करचें हांवें करचें दिस इज हें बर्डन ऑफ प्रूफ म्हणटा ताका आतां नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ कम्स ऑन द प्रोसिक्युशन आतां कोणें केस घाल्या ताजे वयर आसता ह्या केसीन आमी कांय करूं ना म्हणून सांगून आमचे कडेन कांय आसना आमी सांगितलें आमी कांय करूं ना तोच आमचे लागीं आयलो बट आमचे कडेन तो प्रॉब्लेम काय आसता ताजे कडेन पुरो आसता और तो रियली इफ इज अ पर्सन हू इज ऑलरेडी बेंट अपॉन टू क्रिएट अ प्रॉब्लेम ही विल तो फर्स्ट प्रूफ क्रिएट करून देता तो आतां म्हळ्यार असल्या संदर्भाचेर एकल्यान करूं ना जाल्यार आनी एकल्यान ताका हें करी येता काय म्हळ्यार बोट जोक येता केलां म्हणून आतां एकलो निरापराधी मनीस आसा ताणें एक्चुअली कांय करूं ना पूण ताका सांपडोन घालचे खातीर अशें केलें जाल्यार तातूंत जावन ताणें कशें सुटचें गे म्हणून सुटचें कांय ना ताणें आल्लें ताणें सांगिचें पडटा सी एट द एंड ऑफ इट एक कोर्ट एक डिसिजन काडून घेतना फॉर इन ए क्रिमिनल केस द कोर्ट शूड हॅव 100% belief that this action has happened. सो कोर्ट मुखार तितलें एक हेजें बट तातूंत आतां तशें सांगचें आतां थोडे पटी अकाउंटाक ट्रान्सफर करतात और एकल्याक काम दितात और एक काले जावंक पुरो म्हणल्यार एकल्याक आमी काम दिलां तो काम जालो पण तो मागीर पळोवन तो क्रिस्तांव जालो मात मागीर कलिंगी उद्देशान तो मागीर तो काम सोडलें
ओके 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 और तो आम्ही कामातान काढले कालेंग ताणे करणं हा. ताणे अशें केस केली जाल्यार वय तेदला so you will get trapped. So this is what I'm saying, it's a very very dangerous situation. आणि So what has to happen, aka ekatti ek you know way we can safeguard ourselves, what I feel is हांव एक लायक वय. हांव एक पाद्री नाही, बट म्हज्या प्रकार एकatti एक रीत काले म्हणून सांगल्यार कन्वर्शन म्हणले आमी what our job is to do is let us preach, हा let us practice, वय let us use all our visual media and everything to spread the word of God. Let us end it there. ओके Let people come to know about the word of God. But you know, let us say, okay, you can come, you can pray. वय That's it. ओके आता आमच्या सांत मारीक आमच्या रेतिरेंक वय. लोक येतात येतात ते काल येऊन वचून देत वय, वय. आम्ही तांकां क्लियर कट आमी सांगिजे वय. आमी आतां कन्वर्शन करना हा तूं देवाक पती कानून तशें आसा ओके. आमी तशें करचें वय न्ही वय आमी तशें करचें न्ही कानून सांगता आमी तशें करूंक जायना म्हणून ताज्या खातीर आमी करना म्हणून सांगून आमी क्लियर कट एक स्टँड काडचें पडटा ओके आमचे डायसिस जावन दी आमचे आर्च बिशप they have to have a clear cut stand on this. ओके ओके And this has to go to the length and breadth of all the clergy. ओके ओके And a clear message has to be given. This is where we can fall into a problem. This is where we can be victimized. And अशें जालें जाल्यार the entire community can be put like they are guilty. Okay. So this situation is a very dangerous situation. आणि हाजे वरवीं केल्ल्याक मात नाही आता एक गडे अशें जालें म्हणून सांगून हे पुरो आल्ले पुरे गडे पाचार मारूंक पुरो येवन गलाटो करूंक पुरो इट कॅन क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम एवरीवेअर. एवरीवेअर आता लास्ट टाइम तुम्ही पळोवन आसोंक पुरो एकच दिसा कितले चर्चांक पाचार पडले वय 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 and some churches would have got nothing to do with what was happening. So अन सिच्युएशन येता आमचे आमी काम करचे कडेन आमचे कडेन लढाई जावंक पुरो and it can create a lot of stress for people. आमी देवाचें काम करना आसा but we can encounter stress आणि आमी मागीर कुरीस वय जे आमचो कुरीस but अलो कुरीस आमी वोवनचो परिस्थिती येवंक पुरो. सो करेक्ट आमी आतां जेजू खातीर आमी आमचो प्राण त्याग दिजे वय बट वॉट आय वूड सजेस्ट इज दॅट लेट अस गो बाय द लॉ. आतां एक कानून एक आसतना आमी ते कानूना प्रकार या let us do our bit by spreading the word of God. Okay. Let us do that. And let us do it and let us not say anybody. But ते जाल्यार आतां लोकांनी येवन ते गलाटो करूंक जाता कांय करूंक जायना ताका. वय वय सो तुम्ही अनेकले भितर घेवचे जाल्यार यू आर इन्वायटींग अ प्रॉब्लेम बट यू कॅनॉट हेल्प इट. बट तुम्ही कालें करयत म्हणून सांगल्यार तुमकां प्रॉसिक्युशन जायनातल्या बरी तुम्ही यू शूड डू युअर सेफगार्ड्स. सामान्य जावन अले केजीन काल जाता म्हळ्यार एकलो कोणी म्हाका अन्याय करता हांव म्हणटा हाळे म्हाका ताणें अन्याय केला न्याय दी तीर्प दी म्हूण विचारता ती सामान्य रीत. आतां ह्या कानुना प्रमाणे दोन पार्टी म्हळ्यार इनवॉल्व जाल्ले पार्टी सोडून न्हू तिसऱ्या तेगल्या मनशान बोट जोक येता म्हणून करी येता म्हणून न्याय केला म्हळ्यार कोणी एकलो मनीस म्हणटा आनी ताका अशें केलां मतांतर केलां म्हणून सांगून सांगता तो ताका आनी तूं काही एक ना मेतेरपण ना पूण जाल्यार तो सांगता आनी तो वळो कोणाचेर बोट जोकला म्हळ्यार ताणें रुजू करचें हांवें करूं ना म्हणून अशें आसा म्हणून आयकलां म्हळ्यार इतलें एक डेंजर आनी तूं ह्या कानुनांत काय सांगता म्हळ्यार एनी पर्सन आता कन्वर्ट जालो म्हणून चिंत्या त्याच मनशान कंप्लेन दिवचें गरज ना त्या मनशान कंप्लेन दिवं येता और ताज्या ब्लड रिलेटिव्सान कंप्लेन दिवं येता और ताणें कोणाक एडॉप्ट केला तांणी कंप्लेन दिवं येता और ताजे ताजे वांगडा काम करताल्यांनी समज कंप्लेन दिवं येता. So which means anybody can give a complaint in this nature. Okay. So अशें जावन करना सो कोणें कालें कंप्लेन दिवंक जाता त्या मनशांनी समाज जाल्यार हे प्रॉब्लेम क्रिएट करूंक कोणें कालें प्रॉब्लेम दिवंक जाता. फॉर एग्जांपल एक कादार जाल्या म्हणून चिंत्या ओके ते कादाराच्या एका फॅमिली आनी एका फॅमिलीक ते येता ना ती जी घरची आसता तांकां राग येता आमचें चेडूं आमचें हें सोडून तें गेलें म्हणून.
सो कोणी कझिन फर्स्ट कझिन फोर्थ कझिन कोणी येऊन कंप्लेंट देऊन जाता. सो दिस ऑल दिस डेंजर्स आर देअर. सो दॅट इज वाय you know when we are doing a something like a conversion, we have to be careful. It is not doing a conversion. They want to be converted, but tomorrow that person who by himself came before us and is आणि तो विचारता म्हाका तुम्ही कन्वर्ट करा म्हणून ताणें सांगून 4 दीस उपरांत ताणी म्हाका अशें केलें म्हणून सांगिना म्हणून कांय गॅरंटी आसा. आमकां आमी खंयच्या मनशांक फेस वॅल्यूर काडून सांगा. सो दीस अशें हें कानून आसल्या वरवीं आतां म्हाका हें कानून दिसता प्रकार कालें तुमी केलें जाल्यार यू विल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ. ते एल्युरमेंट म्हणलें एक डेफिनेशन आसा ते त्या ह्या कानूना प्रकार कळलें तुमी केल्यार तुमी त्या डेफिनेशना भितर येतात. तुका कळीत आसचे प्रमाणे हे कानून हाचे मेंटेनेबिलिटी म्हळ्यार सिंधुत्व असले कोणी चॅलेंज केला येदोळ पर्यंत हे कानून आमच्या राज्यांत आयल्या उपरांत काय तुझ्या कामां पिटिशन घालां पिटिशन्स आर पेंडिंग बट म्हज्या प्रकार आतां ऑलरेडी ह्या सेम कानून ह्या सेम पॉयंटावेर ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्टाचें तीर्प आसल्यान तें तीर्प तें केल्लें कानून समा आसा म्हणून सांगिल्ल्यान आमकां ह्या सिट्युएशन म्हळ्यार हें कालें म्हणटा म्हळ्यार हें कानूनान कन्वर्शन पाड म्हणून सांगचें न्ही प्रोटेक्शन हें सांगता कालें म्हणून सांगल्यार तुमी मोस्ट करून कन्वर्शन करनासा ओके तुमी मोस्ट करून आनी ह्या कानूनांत इवन आतां एका हिंदुवान एका क्रिस्तांवाक हिंदू केलें जाल्यार ताजे वयरी कानून करूंक जाता. हातूंत तो सांगच्या प्रकार हें म्हणटा फादर प्रिस्ट पंडित आनी कांय नांव आसा. ओके मौलवी मौलवी पंडित मागीर पुजारी म्हणून आसा. तांणी सोमेत तशें केलें जाल्यार तांचे वयरी हातूंत क्रम हातूंत वय बट तातूंत कांय कितें म्हणून आमकां सांगूंक जायना बट आमी ओके आनी हें कानून कालें म्हणटा म्हळ्यार आतां कोण म्हण एकलो मनीस आसा तो कन्वर्शन जालो ताणें केन्ना फाटी आयलें जाल्यार प्रोसिक्युशन बंद करियत म्हणून आसा. तशें आसा न्ही. सो कोणे म्हण एक केस घाली जाल्यार आमी कांय करीत जे जाय साहेब तूं फाटी ये म्हणून ताका कन्विन्स करना जाल्यार दिस इज द ओनली वे वी कॅन. सो देखून तांणी ऑलरेडी तांचे स्टार्ट केलां परते फाटी मरळी बॅक टू युअर रिलीजन म्हणून सांगतात तशें म्हणून सांगून ते करनासा. आनी दीस लॉ इज ऑल्सो एगेन्स्ट आमी आतां आमचे इंडिया इज also a member of UNO. So Universal Declaration of Human Rights म्हणून आसा तातूंत आर्टिकल 15 आसा युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन रायट्स तातूंत एका मनशाक रायट टू कॉन्शियन्स म्हणून आसा. ते रायट टू कॉन्शियन्स इन्क्लूड्स दिस बट दिस लॉ इज इवन अगेन्स्ट दॅट बट दीस पीपल आर नॉट बॉदर्ड. ओके आमचे इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू ऑल UN कन्वेन्शन्स इन्क्लुडिंग युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन रायट्स. बट आमचे आतांचे गव्हर्मेंट स्टेशन जाल्ल्यान तांकां ते कांय तातूंत उलोवचें बरें ना. आमच्या मनशांनी वचून भायल्या गांवांत कांय सांगलें जाल्यार तांकां हंट करतात. सो असले परिस्थिती आसा. सो द बेटर थिंग हियर इज दॅट आमी आमचे धर्म बरेंकन पाळचे. आमकां संविधानान कांय पुरो रायट्स दिला ते आमी फॉलो करचे. ओके आनी आमी आमचे लेट अस नॉट आमचे तकली गट आसा म्हणून आमी धाडोवंक गेले जाल्यार इट कॅन क्रिएट नॉट ओनली प्रॉब्लेम फॉर अवर सेल्फ इट कॅन क्रिएट ए प्रॉब्लेम टू द कम्युनिटी ऑल्सो. म्हळ्यार हें अशें करन फाल्यां ही पूर अशें करनासात आमच्या संस्थे वयर अटॅक जावंक पुरो. आमच्या संस्थे वयर by law they may get restrictions on them. By law they may seize their bank accounts, the money, because they may tomorrow say that all that money was being used for proselytization. Wait, taka तुम्ही use करनासात म्हणून सांगून this is what they can do. So this is a very dangerous thing. मोगाच्यानो या कानूना विशयांत आज आमी सविस्तर रीतीनं माहिती आपणायले. आमी गंभीरान चिंतूंक गेल्यार हे कानून कितले सिरियस आनी ते आपायाच्या मुळ्ळे आमकां कळटा. आमी जर तर जागृत करना जाल्यार
आमकां तो कश्ट आसात आनी त्या देखून ह्या कानुना विशयांत आमी मस्त माहिती जोडची गरज आसा जावंक पुरो आमच्या फिरगंजीच्या हंतार ह्या आमच्या संघटनाद्वारे ह्या विशयांत चड आनी चड माहिती जोडुले तितली बरी देखून अखेर करच्या पयले तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ह्या कानुना विशयांत सविस्तार रितीन माहिती दिल्ल्या आमकां सत्राय दिल्ल्या वकील श्री प्रवीण पिंटो हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू समट आणि सावाला संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वां खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार
आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.